नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या मुखेल खबरो. अखिल भारतीय कोकणी साहित्य संघावतीन गोंय मुक्ती दिसा निमित्यान विशेष कार्यक्रम. अरण्य अतिक्रमणदार प्रमुख 10 मागणी घेऊन बहुसंख्येन बेळगाव चलो आंदोलनात वयची तयारी. मातेन भरिले टिप्पर पलटी, चालकाल्या तकलेक जखम. रामनगर कित्तूर चंद्रमा वसती शाळेत 19 विद्यार्थी पॉझिटिव्ह. बेस्ट डान्सर संकेत गांवकर हेमका पितृवियोग. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात कोरोनाचे कठीण नियम लागू, जिल्हाधिकारी श्री मुल्लय मुगिलन. आतपळ्या सविस्तर खबरो. अखिल भारतीय कोकणी साहित्य संघ आणि रवींद्र भवन मडगाव हेमगे जोड आश्रयान गोंय मुक्तीची साठी हो विशेष कार्यक्रम आयोजित केलो. या कार्यक्रमाचे मुख्य अतिथी आशिले मडगावचे समाजसेवक मोतीलाल वेर्णेकर आणि निवृत्त प्राध्यापक डॉक्टर हरिचंद्र नागवेकर, तसेच सत्कार मूर्ती ज्येष्ठ स्वातंत्र्य सैनिक आणि साहित्यिक बहुमान्य श्री नागेश करमली. पण काही कारणा लागून या कार्यक्रमाक करमली हेमी पाहू शकले नात, तरी अखिल भारतीय साहित्य संघाचे अध्यक्ष तसेच इतर ट्रस्टाचे इतर सदस्य वचून तेमगेले घर वचून मानपत्र देऊन सन्मान केलो. कार्यक्रमाच्या पहिल्या सत्रात अखिल भारतीय कोकणी साहित्य संघ ह्या संस्थेची गोंय मुक्तीसाठीच्या पावन दिसाची सुरुवात झाली. हो संघ 21 समविचारी लोक घेऊन एक ट्रस्ट स्वरूपात स्थापन झाले. या ट्रस्टाचे अध्यक्ष आसात श्री गौरीश वेर्णेकर. या कार्यक्रमात श्री नागवेकर हेमगेल्या कविता पुस्तकाचे प्रकाशन झाले. ह्या सत्राच्या अध्यक्षपदार अखिल भारतीय कोकणी परिषदेची आणि सदाशिवगडच्या कोकणी संस्कृती मंडळाची अध्यक्षा सौ उषा राणे हेमी आशिले. या कार्यक्रमाच्या दुसऱ्या सत्रात अखिल भारतीय स्तराचे मुक्त सान ह्या नामान कवी संमेलन आयोजित केले. या कवी संमेलनाचे अध्यक्ष जावन आशिले भारतीय लेखक देवीदास कदम. तर गोंयच्या कवी बरोबर सदाशिवगड कारवारचे कवी संदेश बांदेकर तर कुमटाचे सौ वनिता नायक हेमी आशिले. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन काशीनाथ नाईक हेमी केले. तर सचिवा चंद्रिका पाडगावकर हेमी अखेर सगळ्याले आभार मानले. अरविंद भाटीकर, नारायण मावजबाब, मागीर श्याम वेरेकर ह्या चौघांच्या आशीर्वादान, त्यांच्या आधारान, त्यांची इच्छेन आम्ही आज परिषदेचे वास्तूचे स्वप्न पुराय करू शकतात. सगळी श्रेय जे होता हे अस्मिता प्रतिष्ठानाच्या या 4 वांगड्या हे श्रेय तांकां वता. तांच्या आशीर्वादान, तांचे बरे मागण्यान म्हाका खरेंच मनांतल्यान भन येता की आज 80 वर्सांची गोष्ट आमच्या भितरल्यान जालना ती आज तांचे तकले येता आणि ते आमकां आज वास्तू घेवन दिवपाक आधार करतात. सगळी श्रेय, सगळी जे कितें आसा ते हांव आमच्या ह्या अस्मिता प्रतिष्ठानाच्या ह्या 4 मुखेल या आमच्या म्हारगड्याक हांव दिवूंक करता. नारायण मावजो आमचे भितर आसा, तुमचो खरेंच मनासाकून हांव परिषदे वतीन धन्यवाद दिता. हो विशय हांगा आयलो म्हण हांवें सहज गीता हो तुमकां तुमचे पर्यंत पावयलो. आता हांगा नागेश बाबा सत्कार जावचो आशिल्लो. नागेश बाब आमचे ज्येष्ठ साहित्यीक, ताचेपेक्षाही ज्येष्ठ आमगेले सुटके झुजारी. आज जर ते आसताले जाल्यार आमकां सगळ्यांकच खोशी जाता आशिल्ली. पूण कांय कारणां लागून ते हांगा पावले नात, पण तांचो मान तांचे पर्यंत पावतलो. ते जरी आज मान घेवपाक हांगा आयले जाल्यार तांचो मान तांचे घरा वचून तांकां पाव जातलो. पूण आज म्हाका खरेंच दिसलें की वेर्णेकर हांणी आपली घराण्याची जी परंपरा आसा, घराण्या भितर जे जे कितें जाल्लें, मोतीलाल वेर्णेकरान जे सांगलां तें हांवें आयकल्लें. कारण हाका आमच्या कारवारात सुद्धा कारवारात आंगडी म्हणून एक गांव आसा, आंगडी म्हणून म्हणजे पोळ्यामेट काल तशेंच लागीं आसतो. त्या आंगडी वाठारात खुबशे स्वातंत्र्य सैनीक येवन रावताले. लिपचोरिया भूमिगत जावन ते रावताले आणि त्या वेळाचेर म्हाका दिसता हांच्या बापायचें बी नांव त्या वेळाचेर त्या वेळार आतां आमी आयकतात. त्या वेळाचेर आमी जन्म आयली काय तें म्हाका खबर ना, पूण आमी आयकतात. अशें मागीर चडशी सर्वीस जी आसा ती काणकोण म्हालात गेला. काणकोणांतल्या पैंगिणी ती लोलये ह्या वाठारात जितली स्वातंत्र्य सैनीक आसात, स्वातंत्र्य सैनिकाची घराणी आसात ती म्हाका खबर आसा, पूण तांची नांवां मोतीलाल बाबान सांगिल्ल्या प्रमाणे खंयच प्रकाशीत जाल्ली ना. बलिदान दिले, त्रास भोगले, कैदेत गेले, तुरुंगवास भोगले, त्रास काढले आणि त्यांच्या त्या त्यागा लागून, त्यांच्या या प्रयत्ना लागून आज आम्ही मुक्तीची 60 वर्सां मनयतात.
रामनगर हिंगा कित्तूरच्या नामा वसती शाळेत 19 विद्यार्थी पॉझिटिव्ह. जोडा तालुक्यात रामनगर हिंगा कित्तूरच्या नामा वसती शाळेत सोमाराक 19 विद्यार्थी कोरोना पॉझिटिव्ह मेळिल्ल्यान लोक काकाबूल जाले. शनिवाराक 3 विद्यार्थ्यांक लागण जाला म्हण खबर मेळिल्ली. जाल्यार नंतर प्रशासनान केल्ल्या दुर्लक्षामुळे कोरोना रुग्णांचो आकडो वाडलो. ही खबर मेळताच कारवार प्रांताधिकारी विद्याश्री चंदरगी, जिल्हा वैद्यकीय अधिकारी शरद नायक, जोडा तहसीलदार संजय कांबळे, तालुका वैद्यकीय अधिकारी सुजाता उक्कली व संबंधित खात्यातल्या अधिकाऱ्यान शाळेत भेट दिवन पळवणी केली. ह्या वेळार पॉझिटिव्ह जाल्ल्या विद्यार्थ्याक याच शाळेत एक खोलेत क्वारंटाईन केलात आणि शाळा तात्पुरती बंद करचे आदेश दिलात. मातेन भरिल्ले टिप्पर पलटी, चालकाल्या तकलेक जखम. कारवार. राष्ट्रीय महामार्ग बिणगा घाटार एक मातेन भरिल्ले टिप्पर पलटी जाल्ली घटना आज घडली. टिप्पर चालकाक तकलेक मार लागला. जखमी चालकाक त्याच रस्त्यान वयच्या भटकलच्या प्रवासीन मदत करून जखमीक 108 नंबराच्या अँब्युलन्साच्या मार्फत कारवारच्या जिल्हा आस्पत्रेत दाखल केले असे कळलेला. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात कोरोनाचे कठीण नियम लागू. कारवार. करावळीच्या उडपी मंगळूर भागात ओमिक्रॉन व्हायरस मिळिल्ल्यान उत्तर कन्नड जिल्ह्यात कठीण नियम लागू केलात असे जिल्हाधिकारी मुल्लय मोहिलन हेमी सांगलात. बेंगळूर पुरतो मर्यादित आशिल्लो हो व्हायरस आता हळूहळू करावळी भागात पाय पसरू लागला. जिल्ह्यात विदेशांतल्यान येयल्ल्या 17 लोकांक क्वारंटाईन दवरलात आणि 218 लोकांक जिनोमा सिक्वेन्स तपासणी करण्यासाठी जिल्हा आरोग्य विभागान धाड दिलात. ताका लागून जिल्ह्यात आत येवच्या विदेशी प्रवाशांक क्वारंटाईन रावची सक्तीची केला म्हण जिल्हाधिकारी मुल्लय मोहिलन हेमी सांगला. तशेंच विदेशांतल्यान येयल्ल्या प्रवासिकांक आतांत क्वारंटाईन सील घालतले व कितले दिवस रावचे क्वारंटायनाची तारीख सुद्धा तेमगेल्या रावच्या खोलेच्या मुखार लावच्या जिल्हाधिकारी मुल्लय मोहिलन हेमी सांगला. बेस्ट डान्सर अंकोलाचो संकेत गांवकर हेमका पितृवियोग. अंकोला. सोनी टीव्ही प्रस्तुत इंडियाज बेस्ट डान्सर आणि डान्स इंडिया डान्स GTV चॅम्पियन संकेत गांवकर अंकोला हेमका पितृवियोग. संकेत हेमगेले बापूय सहदेव गांवकर वय 64 वर्सां. हेमी आज सांजेचे या संवसाराचो अखेरचो निरोप घेतलो. तेमी काही दिवसांच्यान शिकपणान त्रस्त आशिल्ले. पयलीं तेमी 25 वर्सां परदेशांत आशिल्ले. मस्कत, दुबय, कुवैत अशा राष्ट्रांत काम करून आता अंकोला गांवांत तेमी समाजकार्य करताले. तेमगेल्या ह्या मरणाच्या दुखद घटनेन सार्वजनिकान दुःख व्यक्त केला. संकेता सारख्या पुत्ररत्नाक जन्म दिवन डान्सर म्हूण गांवचेच नांव न्ही तर आमगेल्या जिल्हे आनी राज्याचें नांव वयर काडला. सार्वजनिकान केला अशा ह्या जनदात्याक अखेरचो सलाम. अरण्य अतिक्रमणदार प्रमुख 10 मागणी घेवन बहुसंख्येन बेळगांव चलो आंदोलनाक वयची तयारी. कारवार. अरण्य अतिक्रमणदार आपले प्रमुख 10 मागणी घेवन सरकाराले लक्ष वेधसाठी बेळगांव चलो कार्यक्रमात बहुसंख्येन वयची तयारीत आसात अशें सगळ्यां मतान जाला म्हण अरण्य भूमी हक्क संघर्ष समितीचे अध्यक्ष श्री रवींद्र नाईक हेमी शिर्शीच्या अरण्य हक्क संघर्ष समितीच्या कार्यालयात उलयतना सांगले. ह्या वेळार वेदिकेचे राजेश नेत्रेकर, राजू सारेबैल, मुर्दन साब, नागराज मुखरी, नागराज देवस्थळी आणि इतर हजर आशिल्ले.